वाळपयच्या वेळूस वाठारांत रवळनाथाच्या देवळा कडेन आशिल्ल्या पाशाणांक आमी कोणाकूच हात लावपाक दिवचे नात म्हूण वेळसावच्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। कांय दिसां पयलीं देवळा कडेन येवन अनवळख्यांनी मुर्त्याची पळोवणी करून मुर्त्यो व्हरतले म्हूण सांगिल्लें। ह्या संदर्भांत गांवकारांनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें। मुर्त्यांचे जतन आनी संवर्धन करपा खातीर यत्न करतले अशें वेळसावच्या थळाव्यांचें म्हणणें। हे एक स्थळ आहा वेळूस गांव आनी हे सत्तरीतलें स्थळ आहा। त्या प्रमाणे ह्या गांवांत पयलीं खंयचे खंयचे समाज येवन गेले ते आमकां कांय खबर ना, पण आतां काही पुरातन वस्तू आहा पळय त्यो आमी तेजे उद्धार करचे खातीर आनी तेजो कांय तरी नांवलौकीक घडोवन हाडपा खातीर तेजे प्रमाणे प्रयत्न करतले। गांवचे सगळे मंडळ आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन तेन्ना आमकां सरकारानूय हेल्प करपाची, जशें आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा किंवा मामलेदार कलेक्टर डिपार्टमेंट आसा पळय तेंच्यांनी आमकां हेल्प करची। आनी हो जो आमचो पळय हेजे मुर्त्याचो पळय ह्या बद्दल आमी अभ्यासय करूना आनी आमकां पुर्वजांक तितलीशी खबर ना, तरी पळय हांगा जे आसा पळय हे कसले देवस्थान केळबाईची मुर्ती आसा आनी गजांत लक्ष्मीची मूर्ती आसा, गणपतीची मूर्ती आसा, बोडेश्वराची मूर्ती आहा। ह्या पळय आहा तांकां एक आमी एक प्रोटेक्ट करून तांकां एक सावळी करतले आनी तेंच्या कडेन बरें एक पेट बांदतले अशें आमचो विचार आहा ग्रामस्था जातलो। कोण तरी हांगासर येवन गेलो आनी ती पाशाणां पळोवन बघून गेलो आनी आमकां थंय पुजाऱ्याक म्हणून फोन केलो। त्या नंतर आमी येवन तांकां दखल जाली की कित्याक खातीर केली ती, तर तेणी जावन तुमची ती अशीच पडला मरे आमी व्हरतले, आमी ती व्हरूंक दिवचे ना म्हणून तें आमच्या भुरग्यांनी सांगलें ताका। एका भुरग्यान आमच्या म्हाज्या चेड्यान म्हादेव गांवकार तेणी सांगलें की ती मूर्ती तुमी व्हरो नाका, तुमकां व्हरूंक दिवचे ना। आमचो तेजेर प्रोसेस चालू आहा, मागीर चौगांवची आमची जी गांवकर मंडळी आहा तांचो विचार चलता की तेजो उद्धार करच्या खातीर, पूण तो विचार करून जाल्या उपरांत आमी तें करतले, पूण व्हरोंक कोणाक दिवचे ना हेज्या खातीर आमी कलेक्टर ऑफिसान वचून निवेदन दिलां। म्हणजे तुमकां आतां भंय जालो की कोणी व्हरात अशें? व्हरात म्हणून भंय जालो, कित्याक आमचे हेज्या पयलीं जे पुरातन वस्तू आसलेल्यो त्यो हांगासरल्यो खूब पाशाणां गेल्या आनी तेज्या खातीर आतां तशें जावंक जायना असो आमचो प्रयत्न आसा, म्हणून आमी कलेक्टर साहेबाक लेटर